राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीताराम सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीताराम सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर। तारक
गणपती रंगनाथा भवसागर पार करा करा रामनाम उच्चार करा रामनाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार शरीर है नश्वरा विषय विचित्र करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार
जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा, जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा, श्री हरी कृपेन दुःख दूर। घोर भवसागर, घोर भवसागर पार करा, घोर भवसागर पार करा, करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम शक्ति सुंदर, राम भक्ति सुंदर, राम शक्ति सुंदर, राम भक्ति सुंदर, राम मेरे आदर कमल राम मंदिर, राम मेरे आदर कमल राम मंदिर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीताराम सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर।
रामनवमी पर्वकालु तुका मूल प्रतिष्ठा वर्धन्ति हिंगा विराजमान करून प्रतिवर्ष रामनवमी महोत्सव निर्वहिಸುತ್ತೆ विशेष रूपारी पंचामृताभिषेकी द्वादश कलशाभिषेको रामनाम भवन श्रीराम अर्पणೆಯಾಗಿರೋ महानैवेद्य महामंगलारती सगळ प्रतिवर्षी कोरलेली सर्व आराधना भक्ती श्रद्धा बरोबर सर्वजनांना भक्तजनांनी सहकार केलेलं सर केलेली आराधना प्रभू रामचंद्र प्रीती स्वीकार करता मान पूर्ण कला सानिध्यवर लोंगुनैले सकळ भक्तजनांना अभिष्ट सिद्धी कोरका भेटेगा उदोतर कल्याण कोण तंत्रज्ञान घरांतो सुख शांती समाधान आयुष्य आरोग्य जीवन आधार जानुसुद्धा उद्योगांती चांगले यश कीर्ती लाभ देणो गवर्नमेंट शाखे खंड सौभाग्य चलुवांची दुर्गा विद्याबुद्धी क्रांतियुग अशी रात्री तिगला भेटे उत्सव की वसंत सकळ देवच सर तेव्हा योग्य समयाचे वैभवाने निर्ज्ञान करून सदा भेटे भक्तजना रक्षण करून उत्तरोत्तर कल्याण कोण गुंतलो गात्राय कामितार्थप्रदाय श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते आपदां हरतां दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् परमात्मा रामचंद्र सन्निधान रामनवमी पर्वकाळाची महासंतर्पण सेवा यशोका मंत्र कुटुंब कोटी जाऊन भक्तिसुद्धा पुरस्काराची रामात अर्पण केलेलं सर केल्याची आराधना देवान संतोषात स्वीकार करता निरंतर दया अनुग्रह कृपा जीवनात पाठिंबा देऊ का घरात सर्व सुख शांती आयुष्य आरोग्य सौभाग्य संतती संपत्त तुम्ही रक्षण करून येतोय बाजी रोगांबिगर पायमण्यावर सेवा केलं सर अकसेले उण्या पाण्याशी गावकाशाला चांग यश शक्ती सामर्थ्य आयुष्य आरोग्य देऊन उत्तरोत्तर कल्याण करून बरं करून नेमतो गात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते आपदां हरतां दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् स्वामी परमात्मा प्रभू रामचंद्र सन्निधान रामनवमीचे पर्वकाळाची सकळ जनांगेलेलं गुरुप्रसाद उद्देशाने लाल सेवा समर्पण केलेलं सर परमात्मांची पुण्य सेवा स्वीकार करतात सर जीवन आईचे लोक चरणा सेवा केलं सर सर्व अभिष्ट सिद्धी करतात जगकल्याण सर्व सुख शांती आयुष्य आरोग्य उद्योग सर्व बरे पडकी गवर्नमेंट सौभाग्य तुला चरणो आके आयुष्य आरोग्य विद्याबुद्धी ज्ञान देवो एतोड्याचे तुला चरणा सेवा केले तकसन वड्या पाण्याशी सर्व रीती तो पटिकलारा उत्तरोत्तर कल्याण कोण जनकाभिषेक पुष्पालंकार सेवा बंदिले मुखादेवनु प्रसाद केले. जय श्रीराम. हांव GSB समाजाचे सेक्रेटरी सुधीर शणै. आमगेले साधारण समाज 1974 इस्वींतू दिवंगत बाबराय कामत हंगेले एक अध्यक्षतेंतू दुर्गा परमेश्वरी देवस्थानांतू समाज एक प्रारंभ जाल्लो आसा. क्रमेण दुर्गा परमेश्वरी देवस्थानांतू ಮೂಲತಃ ಮಲ್ಪೆ ಪೈ ಕುಟುಂಬಾचे ದೇವಸ್ಥಾನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತಸಲೆ ಹಂಗ ರೈಟ್ನ ಮುಂಚೆ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಮಲ್ಗಡಲ್ ಭಿತರಿ ಕಸಕಿ ಅಸಮಾಧಾನ ದಾವನು 1996 ಇಸ್ವಿಂತೂ ಮಲ್ಪೆ समाजाचे 10 जणांना ಒಟ್ಟು ದಾವನು एक निर्धार घेतले कसल म्हळ्यार आम्ही आमगेले म्हणजे 10 जणांना एक देवस्थान मल्पे पेंटेक जावका म्हणजे निर्धारा प्रकार 2000 इस्वीक 1 लाख रुपयाचे युवक मंडळीचे दुडवांतू जाग घेऊन GSB समाजाचे आशिल्ले खाली एक 36,000 रुपये दवरून घेऊन आमके एक भजन करू एक सान मट्टाचे एक कट्टड निर्माण मात्र करचे म्हणजे एक उद्देश दवरून घेऊन आमगेले कट्टड कामगारी सुरू केलेले तेन्ना शिलान्यास दिवंगत मल्पे अनंत भट हंगेले हातांतू शिलान्यास करून हनुमंत कामत हंगेले अध्यक्षतेंतू आम्ही मुखार शिरले. दिवंगत सुंदर भंडारकर हंगेले एक विशेष मुतुवर्जींतू आम्ही देवस्थानाक म्हणून डोनेशन भायर सरले तेन्ना दिवंगत मल्पे वामन भट हंगेल चेडवांनी आमकां
सोमशेखर भट आणि ब्रदर्स आणि वट्ट धावन आमके एक गर्भगुडी आमगे लेक्का री म्हणून त्यांनी एक व्हड रीतीचे आमके एक प्रोत्साह केला तेन्ना आमके एक देवस्थान करच्या एक वेग मेळ्ळले एक गर्भगुडी जावन देवस्थानाचे एक रूप करता म्हणजे एक विशयान तो आमी एक भायर सरले तेन्ना एक इतले व्हड मट्टाक आजी देवस्थान जावन आमगेल्या एक क्षेत्र से जावन अभिवृद्धी जालेले आसा 2004 इस्वीतू जालेले GSB युवक मंडळी रजत महोत्सव टायमार M विश्वनाथ भट हांगेल्या अध्यक्षतेंतू आमी हांगा विशेष जावन देवाक गोपुरू ಇನ್ನಿತರ ಅಂಕಸಲ್ ದೌಕ त्या पुरा व्यवस्था केलेला आसा तशीच 2004 इस्वीतू आमी हांगा स्पोर्ट्स करता खाली धार्मिक न्ही ಇನ್ನಿತರ क्रीडा चटुवटिकेक आमकां प्रभाकर भंडारकरांनी एक विशेष तांगेले कार्यदर्शी जावन आसतना तांकां आमी खाली धार्मिक न्ही ಇನ್ನಿತರ चटुवटिकेंत आमगेल्या देवस्थानांतू जावका म्हणजे एक उद्देश दवरून तांणी आमी कार्यक्रम समाजोत्सव म्हणून कार्यक्रम केलेलो तेन्ना त्या दीस जावन कॉर्पोरेशन बँकाचे मॅनेजर जावन आशिल्ले गोकुलदास पै तांकां होस्ट जावन आपोवन येयलेले आसा गेस्ट जावन येयले आजी होस्ट जावन आमगेले मुखारी तांणी तांगेले अध्यक्षतेर आजी रजत महोत्सवाचे कार्यक्रम चलता असं म्हणून सांगूक संतोष पावता तशीच राधाकृष्ण शणै हांगेले अध्यक्षतेंतू आमी हांगा सुತ್ತमुत्त जावका जाल्यार तितले जाग पुरा आमी खरेदी केलेले आसा तशीच 2013 इस्वी पुनर्प्रतिष्ठा वर्धंती आमगेले अनंतराय कामत हांगेले अध्यक्षतेंतू जावन आमी कवळ्या मठा स्वाम्याले 14 दिसाचे हांगा कॅम्प कोरून ताजे मध्येंतू रजतपीठ समर्पण देवाक तशीच भजना सप्ताह आमी हांगा यशस्वी जावन केलेलो आसा तशीच आतां आमगेल्या देवस्थानांतू रामनवमी हनुम जयंती पुनर्प्रतिष्ठा वर्धंती तशीच आषाढ एकादशी 108 जन आनी आजिके 22 वर्ष दाखून आमी 108 जन बैसून स्वतः आमगेले युवक वृंदाचे मालगाड्या पुरा स्वतः बैसून 1 लक्ष तुळशी अर्चन आजेके लक्ष तुळशी अर्चन करता जाल्यार 2 दीस फुडें आमगेले युवक वृंदाचे वेब्रींतू कारकाळांतू ते हांगा वचून ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನಾಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಶುದ್ಧ ಕೋರ್ನು 108 ಜನ ಬೈಸೂन करता जाल्यार आमगेल्या देवस्थानाचे 22 वर्ष दाखून सतत जावन चोल येता असूचे एक विशेष तशीच प्रति वर्ष प्रति एक गांवतुलाले एक गांवां दाखून वर्सा एक म्हणटा पुणी आमगेले एक देवाले आरती येवका देवाक समर्पण जावका म्हणजे उद्देशांतू कार्तिक एकादशीक आमी 108 देवाक आरती करता आसा ती तेवे 22 वर्ष दाखून सतत जावन चंदेर चलता आसता म्हणून हांव संतोष पावता तशीच M केशव भट बल्पे हांगे लेखारी शाश्वत जावन नोपी सेवा तशीच 2003 दाखून इस्वी सुरू जालेले चंडिका हवाना सेवा 2025 इस्वीता ऑलरेडी आमकां बुकिंगारी चलता आसा तशीच ಇನ್ನಿತರ ಸೇವೆ तशीच आमी आज कसले 2025 इस्वीक आमी केल लेखिले आमगेले एक गुरु रामधाम थोडेची शिथिलावस्थेंत आशिल्ले ते एक दुरस्ती करता म्हूण लेखिले तशीच आमगेले हांगा येवचे भक्तादिगेले संख्या चड जावन आमगेले रणपाकूड थोडे सान आशिल्ले एक 500 जनाक दावत आसले एक आमी रणपाकूड करता तशीच आतां पळयला म्हणजे तुमी रजतपीठ रजत कवच पुरा देवाक आयिल्लें आसा ताका एक खातीर वेवस्थीत जावन दवरचे खातीर आनी मुखारी रजत पल्लकी दवरचे आसा ताका वेवस्थीत जावन दवरचे खातीर आमी एक लॉकर रूमय आजी ಒಟ್ಟು केलेलो आसा हे सकड आमी देवान कशी आमकां राखला म्हळ्यार आमी एक जस्ट मनान तो संकल्प केलेलो मात्र गोकुलदास पै मामान म्हणल्यार तुमी मुखारशी या 25 लाख मेगेल लेखारी म्हणून सांगिल्ले तट आमी मुखारशिले ताका व्हड आमकां एक देवाला आशीर्वाद तशेंच गुरुवार्याला आशीर्वाद कसो म्हळ्यार गोकर्ण मठ स्वाम्याला आमी वस्तू वचून आमी निमगेले आमगेले एक मनवी पत्र दवरले स्वाम्यानू आमी अशें एक कार्यक्रमाक देवले तुमगेले एक आमकां आशीर्वाद जावका म्हळ्यार तेन्ना तांणी एक विशेष रितीर आमकां एक 5,77,000 रुपये तांणी धन दिवन आमकां तांणी एक व्हड प्रसाद मेळ्ळेले ताजे नंतर आमगेल्या हांगाच्या कार्यक्रमाचे आमगेले चलचे वेगूची एक डबल स्पीडार चलता आसा तशें स्वाम्याला आशीर्वाद आमकां देवान दिलेलो आसा तशेंच आनी मुखार जाल्यार आमी भटमामाल घर जावका आनी सार्वजनीक एक आमगेले हांगा येयल्यांक पब्लीक टॉयलेट बाथरूम करीक आनी बाकी आसा तशी जनरेटर वेवस्था जावच्या बाकी आसा हे सकड देवाला अनुग्रहांत आमकां 2025 दत्ता म्हणजे एक विश्वास आमकां आसा आज जाल्यार देवाक रजतपीठ रजत कवच दिवंगत अनंत कृष्ण भट हांगेले स्मरणार्थ हांगेले चल्यान चेडवांनी अश्विन भट हांगेले एक अंतू 4 लाख रुपयाचे एक आमकां एक सहकार दिलेलो आसा तशेंच रजत तोट्टिलू आज समर्पण जालेले आद्या
अंगेल लेकर एक समर्पण झालेलं असं. तशीच आम्ही केदारनाथ या कार्यक्रमात देवले की सक्कड समाज बांधवानं आम्ही कितले एक सहकार केला म्हणणारी आमगेल ओढ शक्तीची आमगेल्या एक अंगल कार्यकर्ता कित्याक म्हणारी रात्री पल्ल्याक म्हण तशी आम्ही एक मेसेज घाल्ली कुडले एक आमगेल्या युवक महिला पुरांनी येऊन आमकां दिला सहकार या आम्ही कमिटीच्यान केन्ना काही विसरू ना तितलेक आमगेले एक शक्ती आमगेले मूल दुडवाच्या शक्ती चढ आमगेल्या जनबल या जनबल आमकां आनीक 2025 आमकां आनीक मेळत म्हणजे विश्वास आमगे मल्पे जन वयर आसा. तशीच आमी गांवां परगांवां गेल्या कडेन आमकां एक भारी एक स्पंदन जनान दिलेलें आसा. आमकां काही आमी डोनेशनां गेलेले की चड आमकां स्वता येवन आमगे लेकार इतले म्हणून आमी ऑलरेडी दुड्ड कलेक्शन जालेलें आसा. आमकां एक मल्पे पेंट सानगांव एक 60 घर असूचे GSB समाजाचे असूचे घर ताजे खातीर आमी एक कोटी रुपया मूलधन ಒಟ್ಟು कोरून देवाल कार्यक्रम चंदयरी सुललित जावन मुखारी जनांग कित्याक म्हळ्यार आतां जनांग कशें आसा म्हळ्यार तंगेल उद्योग व्यवहार आतां खाली मल्पे बसले जायना दुसरे परगांवां वचून तंगेल व्यवहार करतना थोडेची हांगा कसले समस्या जावचे न्हय म्हणजे खातीर आमी 1 कोटी रुपया मूलधन ಒಟ್ಟು कोरून देवाल सेवा नित्य निरंतर जावन चंदेर चलका म्हणजे एक सदुद्देश दवरून घेवन आमी 2025 भितर ह्या एक पुरा एक आमी लेखील योजना कार्यगत करता म्हणचे आसा ती ताका आनी मुखार जाल्यार पुरांगेले सहकार आम्ही निमून घेता आसत. राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम नाम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर. आमगेले फुडले गोकुलदास पै हांगाचे अध्यक्ष जावन आसा. हांव म्हणजे मोहनदास शेणे म्हूण सांगून फुडें अध्यक्ष जावन आशिल्ली ती तांणी तेन्ना कशें म्हणून म्हळ्यार मस्त सहकार दिलेलो आसा. तांणी टेबल चॅर्स तांणी त्या पळय दिलेलो आसा आनी मस्त तांणी सहकार दिलेलो आसा ते आमी विसरूं जायना. हांव अध्यक्ष जावन तरी म्हाका मातशें आमी कसलें पळयलेलें ना. आमी सांगचें कशें म्हणून म्हळ्यार अभिवृद्धी जावका म्हूण सांगून परगांव चमकला मैसूरा वचून हांव आमगे JRS फंटासी पार्क ते सुब्राय बाळिगा हांकां कॉन्ट्रॅक्ट जालें तेन्ना तांणी एक फावटी म्हाका 5 लाख रुपया दिल्ली. तानंतर पयर आपास कॉन्ट्रॅक्ट जालें तेन्ना आपास 5 लाख रुपया दिली. तशी जावन आमी 8 येनातिले आमगेले येद्दोळ ते 1 कोटी रुपया आमकां आयिल्लो आसा आनी 1 कोटी रुपया आमकां आमी कोणाकय कॉन्ट्रॅक्ट कर न्ही हांगा आमी लेखी चड आमकां हाजे अभिवृद्धी कामां खातीर जावन जानान सहकार दिल्लो आसा आनी मुखार अशी सहकार दिताची म्हूण सांगून म्हाका एक विश्वास आसा. जाल्या निमित्त पुरा जाणांन ಒಟ್ಟು कोरून आमी एक लायक जावका मल्पेन म्हळ्यार एक राम मंदिर म्हळ्यार एक आसुका कित्याक म्हळ्यार 2025 ಅಂತೂ आमगेल्या अयोध्यांत राम मंदिर कशें जाता की तेन्नाचे व्हड एक उत्सव कोरका म्हूण सांगून आमी एक मनान देखील आसा. त्या देवान त्या रामान चंद्रकून करून घेवका म्हूण सांगून हांव देवा लागीं प्रार्थना करून पुरा जनांक सहकाराक हांव आभार जावन आसा. मुखार सुद्दां जर बेगीन आमकां पुरा जन मस्त सपोर्ट करताची लाय जाता. हे श्री राम मंदिर आमगे पुरा जनाक एक हे मल्पे पेंट मात न्हय मागीर सगळेच आमगे उडपाक जर मादरी जावन जाता म्हणून म्हाका एक विश्वास आसा. ते जावका म्हणून हांव देवा लागीं प्रार्थना करून आमगेले कसले सारे तयारी आमगेले कसले आमी काम करता आसाची तांकां फाटीबला राबून आमकां देवान सहाय कोरका म्हणून सांगून हांव देवाला प्रार्थना करता. जय श्री राम. 2000 इस्वीचे मंदिर प्रारंभ जालें तेन्ना हांगा भटमाम मंचे विशय नाशिल्ले. तेदाना दिवंगत सुधीर भटमाम हांगेले एक आमकां एक हांगा प्रतिश्ठ जातरी सुधीर भटमामान एक दिलाल सहकार आमी ते विसरूं सादिना. कित्याक म्हळ्यार आमगेलेच गांवचे 14 जन चेडवांक तांणी ट्रेनिंग करून पूजा कशी करचे देवाल पूजा सेवा करची कशी म्हणून तांणी तांगेले वैयक्तीक काम सोडून येवन हांगा मल्पे जनाक येवन 14 जना बसकरान एक 14 जनाक एक पूजेचे एक वेवस्था शिकोवन तांणी एक केल्लेले सेवा. तशीच आजिकय तांगेल बायल असो तांगेल पूत असो आजिकय तांणी आमकां एक राम मंदिर म्हळ्यार मोग घेतलें अशें म्हळ्यार तांकां आमी सांगले कुडले खंयचे काही न्हय म्हण तशी
आमगेल ओट्टू तितले सहकार दिता सती कल्याणपूरचे भटमामा सती ना सुधीर भटमामाले घराच्या सती त्या सुधीर भटमामाला सहकारू आम्ही किती मंत्रा काही विसरूक ना. तशीच आमगा रंदाप सूर करताना रंदाप फस्ट वर्ष रंदाप सूर करताना आमगे लागे हांगा आयदनाचे कसले व्यवस्था नाशिल्ले तेदना आवंजे मोहनदास शेणे अन्नी पुरा रांदपाचे आयटम आमकां दिवन हांगाच्या रामनवमीच्या ಇನ್ನಿತರ ಖರ್ಚು ಪೂರ ತನ್ನಿ ಪಡೋನು ತಂಗೆಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ तशीच ತಂಗೆಲ अध्यक्षतेने मस्त एक अभिवृद्धी झालेलं असं तशीच यो विठ्ठल कामात अंगेल अध्यक्षतेने मस्त एक अभिवृद्धी कार्य झालेलं असं ಇನ್ನಿತರ अंग कोण पुरा समाजाच्या सेवा केला की त्यांनी ತಂಗೆला शक्ती मीरू प्रयत्न करून जावचे वचून आज एक आम्ही एक देवस्थान हे मट्टा येऊन रबला म्हणूक सांगूक संतोष पावता.